love, my strength, my heart longs for a friend like you. My heart I give to you alone. You're much more than anything in this world. Nothing. सुरेस्पराचो मोग कोत्ता ती वायटाक विठयात. तो आपल्याच्या भोगतांचे प्राणाची तो तांकां सांबाळटा आनी नोश्ट्या मनशांच्या हातांतल्यान राखता. प्रामाणीक मनशांक साल्वार दवरपाक सर्वेस्पर जबाबदारी घेता. सर्वेस्परान भास दिला की आपल्याच्या प्रामाणीक मनशाचे प्राण तो राखतलो. ह्या संवसारांत तुमी कितले पासून जियेतली सर्वेस्परान तें सगळें थारायल्लें आसा. तो वेळ ये मेऱ्यांत सर्वेस्पर तुका राखून दवरपाची जबाबदारी घेता. कितलेच पावटी साऊल दाविदाक मारपाची कोशीश कोत्ता तरी दाविदाक साऊल मारूंक पावंक ना. ताचें कारण तुमी जाणा तें आमी पळोवया. सामुएलाचें पयलें पुस्तक 23:23 तेन्ना दावीद ओराण्यांत रावतालो आनी दोंगराच्या त्या थिंगासोर तो रावतालो. साऊल ताका सदांच सोदतालो, पूण सर्वेस्परान ताका ताज्या हाताक पडोंक दिवंक ना. जितले लोक तुका मारपाची कोशीश कोत्तात, कितले आकांत आनी त्रास तुजेशी लागीं येवंक सोदतात, सर्वेस्पर तुका मोडनाक सोंपयचो ना. तूं ते मेरेन मरोन तुका जावचें ना. आतां तूंच मुद्दम वचोन एका ट्रकाच्या वो बसाचे मुखार मरत जाल्यार, ट्रेनी मुखार वचत वा आपल्याचेच घोव घेवन मोत्तलो म्हणल्यार तें वेगळें. जे सर्वेस्पराचें बें धरून सारकें प्रामाणीकपणान जिवीत तो सादता, ताचो प्राण सर्वेस्पराचो मोगाचो. पवित्र पुस्तक म्हणटा, आयज आमचें मोदें कोण तर मोडनाक भियेता तें मोरपाक भिवपाचें न्हय. तूं कितले पासून जिवीत आसतलो सर्वेस्परान तें थारायला. वर्सां, म्हयने, सुमान, दीस सगळे सर्वेस्पराच्या हातान आसा. तुजो वेळ सारको पुरो जायसर पळय ह्या संवसारांत तूं केन्ना पासून जिवो आसोंक जाय थंय. तशें सर्वेस्परान थारायल्लें आसता ते मेरेन सर्वेस्पर तुका राखतलो. भियेनासतना जियेत हांव आवडटा. दाविदाक मारपाक साऊलान जायते प्रयत्न केले. सारके बारकायेन दाविदाचे स्तोत्र वाजीत जाल्यार दावीद थिंगा भिलो. सुकण्या भाशेन तर म्हाका पाकाटे आसले जाल्यार हांव उडपाचो तो म्हणटा. मोडनाची भिरांत म्हजेर मांडलेली आसा. रडोन म्हजें उशें सारकें वोलें जालां. सारकें एकसुरें पळय एक सुकणें आसा त्या भाशेन हांव रडत आसा. हें सगलें सर्वेस्पराचो सेवक ताच्या मागण्या वरवीं हें सगलें थिंगासोर तो थिंगा परगट करता. आतां तुमी ध्यान दियात. तितलेंच न्हय, तो जोनातानाक अशें म्हणटा, आतां म्हजें काबार जालें सगलें, म्हजें मोडनाच्या लुवे लागीं पड जोनातान. पळयात आतां थिंगा कितें बरयल्लें आसा. 22:20 सुरवातीचे थोडे वडी. तेन्ना दावीद रामांतल्या न्हंयांतल्यान पळोवन गेलो आनी जोनाताना मुखार येवन ताणें म्हणलें, हांवें कितें केलां? हांवें कसली चूक केली? म्हजो जीव काडूंक तुजे बापाय मुखार हांवें कसलें पातक आदारलां? तो म्हाका मारूंक सोदता. कसलेंच कारण नासतना आमचे फाटीं कोण लागला काय? कसलेंच कारण नासतना कोण तरी आमकां मारूंक भोंवता? कसलेंच कारण नासतना थिंगासर दुयेस कोत्तात. कसलेंच कारण नासतना आपल्याचेर बोगलाण घालतात. म्हज्या जिवितान हें कांय नवें न्हय. कसलेंच कारण नासतना, कसलें थिंगासर वायट करिनासतना म्हजे विशीं थिंगासर बोगलाण घालतात. थिंगासर ते नाकादले उलयतात. आनी चड करून तांचें बरें जाल्या उपरांत, तांकां पळय आदार दिल्या उपरांत परतून म्हाका गाय दिता तसले पळय लोकांक जायते हांवें जिवितान पळयलां. असलें पळय अनुभव जातानाच हें गीत हांवें बरयलां. केल्लें बरेंपण सगळें आतां तें वायटाक पोत्तून दिलें. मोगाच्या बोलदेक कोडसाण म्हाका मेवली. हें गीत त्याच वेळार हांवें तोणें बरयल्लें. मोगाच्या भाव भयणी मातशें आयकात. आमचे मदें अशें कोण आसा काय? बरें करून वायटूच म्हाका मेवला. मोग दाखोवन कोडसाण तशें पात्र हांव पिता. बरेंपण दिलें, तांकां आदार दिलें.
आयज ती म्हाजी दुस्मान जाल्यात. कसलेंच कारण नासतना म्हाका त्रास कोत्तात. आयज म्हाका त्रास दितात, वायट कोत्तात, म्हजें नाश जातलोय हें पळोवपाची आशा कोत्तात. अशें तुमी मातशें आयकात. हें सगलें पळय पवित्र पुस्तकान पळय भक्तांच्या जिवितांत थंयसर घडलेल्यो सगल्यो घडण्यो आसात. कितें चूक केली पळय ताणें जुझ्याक थिंगासोर त्या फोंडान ताणें उडयलो. जुझेन कसली चूक आदारलेली, ताजी आंगोस्त्रां काडून ताका 20 रुपयाचे पळय ते आण्यांक ताका विकलो. कितें ताणें चूक केलें? ताच्याच भावांनी ताका विकलो. तुमी पळयात कसली चूक ताणें आदारली, ताका जेलीन घातले. तुमी सांगात. कसलीच चूक नासली. तरी आसतना जुझ्याक हे सगल्यांतल्यान पासार जावचें पडलें. आतां मातशें आयकात. प्रामाणीक मनशाचे जायते आकांत येतले, पूण सर्वेस्पर तातूंतल्यान तांकां कितें करता तुमी सांगात? सोडयतात. पळय हिम्मत घेवन रावात मोगाच्या भाव भयणांनो. कसल्या कोश्टांतल्यान तुमी पासार जातात, कसले परिस्थितींत तुमी पासार जातात, कसल्या कोश्टांतल्यान तुमी पासार जातात. त्या सगल्यांतल्यान म्हजो सर्वेस्पर तुका सोडोवच्याक. ताका बळ आसा आनी तो चड शक्तिवंत. हें तुमी विसरूं नाकात. हांव तुमकां विनंती करतां. दाविदी तसोच. दावीद ल्हान आसतनाच पळय 17 वर्सांचो आसतनाच ताका राजा जावच्याक अभिशेक केल्लो. सामुएलान येवन दाविदाक थिंगासोर बाकलोलो, तूं दावीद राजा जावपाक तुका वेंचून काडला अशें म्हणून तेल घेवन ताका अभिशेक केल्लो. त्या दिसा सौलान पळय ताका अभिशेक करून तो थिंगासोर राजा जालो. आतां दाविदाक पळय अभिशेक केल्या उपरांत दाविदाक थिंगासोर राजवडी चलोवंक जाय आसली न्हू. सावलान एक निर्णय घेतलो पळय, हांव जिवो आसोसोर हांव दाविदाक एक राजा कसो केन्नाच हांव ताका जावंक दिवचो ना. दाविदाचे पळय थिंगासोर राजवट चलोवपाची सर्वेस्पराची आशा, पूण तरी आसतना ताजे विरोध थिंगासोर सौल तसो वागतलो, तशेंच करतलो आनी शेवटाक आपल्याची भुरगीं तो सांडयता आनी एकसूरपणान आपल्याचोच तो जीव घेता. आनी सर्वेस्पराचे विरोध जेन्ना काम करता पळय तेन्ना तुजे पळय देशाक पळय बरें करता ताका साल्वार करपाक आपले जिवाची पर्वा करिनासतना पळय देशाक थिंगासोर राखता पळय तसल्याक ताजो मान सांबाळला पळय दाविदाकूच मारपाची ताणें कोशिश केली. दाविदाक कितले फावटी धांवचो पडलो, कितलेच फावटी दावीद थिंगासोर ताका धांवचो पडलो. हांवें कितें वायट केलां, हांवें कितें वायट केलां पळय थिंगासोर तुजो बापूय सौल जोनातान म्हज्या पाटीक थिंगासोर लागलेलो आसा, तूंच म्हाका सांग हांवें कितें केलां. पूण दाविदान जबाब दिलो, तूं म्हाका कितलो बरो कोत्ताय तें तुजो बापूय बेस बरें जाणो. म्हणटोच तुका दूख भोगतली म्हणून म्हजे विशीं तो जो कितें करूंक चिंता तें तो तुका सांगोना. जिवे देवाच्या नांवान सोपोत खाल्ला हांव तुका सांगता की मरणाक भितर सरूंक हांव फकत एकूच पावल फाटीं आसा. कसले भिरांतींतल्यान दावीद थिंगा पासार जाता पळय, मरणाचे भितर म्हाका एकूच पावल हांव फाटीं आसा. एक पावल मुखार मारीत जाल्यार म्हाका मरण थिंगासोर येतलें म्हणून भिरांकोल परिस्थितीन पासार जाता तो आतां थिंगा चिंता हांव आतां मरतलो. आयज आमचे मदें कोण आसा काय? घोडेक आयज हांव मरत, म्हजे हे दुयेंसाक लागून घोडेक हांव मरत, म्हज्या जिविताच्या कश्टांक लागून म्हजे पळय ते सगळे त्रासाक लागून हांव जियोंचो ना. आतां घोडेक आतां जियोंक जावचें ना, म्हजें जियोंक जावचें ना, म्हजे फॅमिलीक पासून म्हाका जियोंक जावचें ना. असले कोश्ट दिता पळय ते त्रासाचे जिवितांतल्यान तुमी कोण पासार जाता काय? ओ कसले दुयेंसाक लागून तुका सुस्कार करूंक जायना, सुस्कार तुका घेवंक जायना आनी तूं सारको फडफडटाय. मोगाच्या भाव भयणांनो, तुज्या जिवितांत कसले प्रश्न आसा तुमी जाणो? घोडेक हांव आतां जियोचो ना, पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा जे कोण पळय ताजें बें दवरता पळय ताचे प्राण म्हजो सर्वेस्पर तो सांबाळटलो अशें पवित्र पुस्तक म्हणटा. साल्वार करपाक आमचो सर्वेस्पर आसा जाल्यार आमी कित्याक भियोवची? एक आवय चड करून भुरग्याक न्हिदता तेन्ना नायट लॅम्प चलयता आनी धूव आनी माय आतां न्हिदला आसतना आनी भायर थिंगासोर थिंगा ते काळोखांत चोंदरीम दिश्टी पडटा तेन्ना ते धुवेन विचारलें, भायर पळय थिंगासोर चोंदरीम दिश्टी पडटा न्हू, सर्वेस्पराची पळय ते डीम लायट काय? अशें विचार केलो. सर्वेस्पराचे नायट लॅम्प काय ह्या भाशेन विचारता. तेन्ना ते आवयन म्हणलें, वय धुवे ते सर्वेस्पराची नायट लॅम्प तो. पूण आमकां साल्वार करता पळय तो सर्वेस्पर केन्ना न्हिदोना, तो केन्नाच न्हिदोना हे भाशेन ताका सांगलें. जाल्यार कितें आतां तो नायट लॅम्प पेटोवनूय
तो आड पडना, तो न्हिदोना ना दुवे ताणें ती भासावणी दिल्या. आपल्या भुरग्यांक कुपे सालवार दवरपाक तो सर्वेस्पोर न्हिदोना आनी तो आड पडना. ह्या पासत तुवें भिवपाची गरज ना. तेन्ना ते दुवेन कितें म्हणलें तुमी जाणाय? मामी, तुकाय भिवपाची गरज ना. कित्याक अशें म्हणटाय? म्हजो परमेश्वर वो आमचो परमेश्वर तो जागो आसा जाल्यार तुवें आतां हिंगासर जाग्यार रावपाची गरज ना. आतां आमी न्हिदया अशें म्हणून थिंगास रोखडींच. आवयक म्हणटा पळय ते आतां आमी न्हिदया, आवयक म्हणटा पळय ते आतां आमी न्हिदया. कित्याक? आमचो सांबाळ करता पळय सर्वेस्पोर तो जागो आसा तो आमकां पळयता. आमी शांतेन आतां न्हिदया मामी, आमी जाग्यार रावपाची गरज ना. भियेतात पळय ती भाव भयणानो. आपल्या जिवाक चड मोग करता पळय तो सर्वेस्पोर तो आड पडना, तो न्हिदोना, तो जागो आसा आनी तुका पळयता. तो तुका सांबाळटलो. कसलें कोश्ट येत, आकांत येत ओ कसलें दूख येयत अशें तूं चिंताय जाल्यार तुका तो सोडूंक ताचे लागीं घोडटा. एके वाटेन दाविदाक तो सालवार करीत आयलो, दुसरे वाटेन सगळे दुस्मानाच्या पळय त्या युक्तींतल्यान ताका सोडयलो. कसो ताका पळय सोडलो आतां आमी पळोवया. पयले सामुएल 23:26. साऊल थिंगा एके दोंगराचे वाटेन आसलो आनी दुसरे दोंगराच्या वाटेन दावीद थिंगा वेतालो. दावीद साऊलाक लागून भियोन तो वेगळ्या वेगळ्या वयतालो. सौल आपल्या मनशां बरोबर ताका दवरच्या खातीर थिंगा घेरो घालून बसोन आसलो. दावीद आनी दाविदा सांगाता आसले पळय तांकां सगल्यांक दवरच्याक हत्यार घेवन सोरभोंवतणी घेरो घालता. आतां दावीद आनी दाविदाचे सांगाती मोदें उरले. साऊल सारके चोत्राय घेवन बोरी मांडवल करून दाविदाक तो घेरो घालता. जें जावचें न्हू दाविदान चिंतलेलें आतां तेंच घडलें. सोरभोंवतणी दुस्मान आयले. आयज आमचे मदें अशें कोण आसा काय? जें म्हाजे जिवितान घडोवंक कांय ना हांवें चिंतलेलें तेंच आतां घडटा. जंय खंय पळयत थिंगा दुस्मान आसा. जंय खंय पळयता भिरांत आसा. जंय खंय पळयता दूख आसा. जंय खंय पळयता कोश्ट आसा, प्रॉब्लम आसा. सोरभोंवतणी सगल्या प्रॉब्लमांतल्यान म्हाका घेरो घातलेलो आसा. असले परिस्थितीन कोण हिंगा आसा काय? दाविदान तो सालवार जावपाक जाय ते ताणें प्रयत्न केला आसतले. आयज तूंय ह्या कोश्टांतल्यान, ह्या त्रासांतल्यान, ह्या पयशांचे पेवणेपणांतल्यान, कोश्टांतल्यान भायर सरपाक तूं जाय त्यो कोशिश करता आसतलोय. भायर सरोंक जाय. कितले प्रयत्न करता आसतले, कितले प्रयत्न करता पळय तितले आनीक फसत आसाय. तुजे सोरभोंवतणी पळय ते प्रॉब्लमान घेरो घातले. आतां सगळें सोंपलें. आतां आनी हांव सालवार जावपाक सारकें कठीण. असल्या परिस्थितीन कोण पासार जाता जाल्यार मातशें तुमी आयकात. दावीद असल्या परिस्थितीन पासार जालो. पूण सर्वेस्परान भास दिल्या. सोडयतलो, राखतलो, उजवाड करतलो आनी तितलेंच न्हय संतोश बरीत करतलो. हें चारूय तो सर्वेस्पोर दितलो. आनी कितें जाय आमकां तुमी सांगात? सोडयता पळय तो सर्वेस्पोर आनी उजवाड दिता तो सर्वेस्पोर. उजवाड दिता तो सर्वेस्पोर आनी संतोश बरीत दिता तो पळय सर्वेस्पोर आमच्या बरोबर आसता. आनी कितें जाय आमकां? हें चारूय आमचे लागीं आसत जाल्यार कितलें बरें जावचें. सोडयल्लें जिवीत, राखून दवरलेलें जिवीत, उजवाडाचें जिवीत, संतोशान भरलेलें जिवीत आसा जाल्यार आमकां आनी कितें जाय? सोरभोंवतणी ताका घेरो घातला मोगाच्यानो. दावीद मोदें पडलो मोगाच्यानो. दावीद तो राग ताका येयत जाल्यार आनी तोरसाद काय जाल्यार सौल काबार जातलो. सौल खरेपणी दाविदा मुखार ताका उबें रावपाक शक्य ना. दाविदा मुखार कोणाच्यान उबें रावंक जावचें ना पळय. गोलियाता असलो मनीसूच एकाच वारान काबार जालो. पूण हिंगा दावीद कित्याक धांवता? दावीद प्रमाणीक म्हणून. दावीद स्वताचो मनीस कित्याक धांवता तो जाणाय. ताणें मनान एक निर्णय घेतला. कितें तो निर्णय तुमकां खबर आसा? बापा सर्वेस्पोरा, सौलाक तुवेंनूच माखलाय. तुवें जे कोणाक माखलाय पळय ताजेरूच म्हजो हात विरुद्ध येयल्यार तें म्हाका बरें न्हय. तुवें कोणाक अभिशेक केला पळय ताज्या विरुद्ध हांव हात उखलचो ना. म्हजो जिवीत गेल्या जाल्यार पासून उपकारता.
पूण पळय कोणाक तुवें अभिशेक केला ताजे विरुद्ध हांव हात उखलचो ना. कितलें बरें ओत्मिकाय ती. आयज काल पळय अभिशेक केल्या पळय तसले सेवकांक, माकून दवरल्या पळय सर्वेस्पराचे दासांक, माकल्या पळय ते सर्वेस्पराचे सेवकांक, तोंडाक येता पळय ते उलयतात बोगळान घालतात तसले मनीस. कितलेच लोकांक आमी आयज पळयता. तें चालते भाशेन कित्याक जाता अशें जर चिंतीत जाल्यार पळय सौलाचेर मेळे ओतमे आसले त्या पासत. ह्या पासत सर्वेस्परान वेचून काडला, सर्वेस्परान ताका कुशीन काडला पळय त्या दाविदाक मारपाची ताणें येवजण तिंगा केली. पूण दावीद ताका परतून जबाब दिवंक सोदता पूण तरी आसतना उगी रावपाचें कारण तुमी जाणो कित्याक तें? तो ओत्मीक म्हूण. मोगाच्या भावा भयणांनो, त्या दिसा दावीद थिंगासर रावता काबार जालो अशें म्हणून तो सर्वेस्पराचे वाटेन तो गेलो. तो पळय आमी कितें जालें. राखतलो म्हणटा तो सर्वेस्पर, सांबाळटलो म्हणटा तो सर्वेस्पर, ताणें ताका सांबाळलो काय? आतां आमी तें पळोवया. साऊल आपल्याच्या सगळ्या सांगात्याक दावीद आनी ताच्या सांगात्यांक दवरूंक घेरो थिंगा घालता. एक दूत थिंगा सौलाशी येयलो आनी म्हणलें तूं सुडसुडीत थिंगा मुखार वच, कित्याक फिलिस्कारान देसाचेर आक्रमण केला. दवरलो, सापडलो, जालें दाविदाचें काम. दावीद आतां आमच्या हाताक म्हणलो अशें म्हणून देरेपेन तूं दाविदाक तेणें दवरल्या उपरांत थिंगासर कोण येवन म्हणटा पुरो जालें, दाविदाक तुवें आतां दवरलोय. कित्याक कितें जालें? दुस्मान आमच्या देसाचेर थिंगासर आक्रमण करूंक आयला. तूं आतां दाविदाक सोड. सावलाक आतां परतून वयचो पडलो. कोणें राखलें तुमी सांगात? कोणें ते ह्या रितीन सारके त्या वेळार आपल्याचे पळय ते दाविदाक सारके वेळार त्या हाकांतल्यान तांकां साल्वार करपाक कोण आसा तो? दाविदान कोणाची सेवा केल्या? तोच सर्वेस्पर. आनी हो देव व्हर रोगोर जाल्यार दावीद थिंगा मरपाचो. मोगाच्या भावा भयणांनो, तुमकां हांव कितें सांगूंक सोदता? तुमची राखण करता तो सर्वेस्पर. तुमकां सोडोवच्या वेळार तो तुमच्या वाटेन उबें रावन एक सेकंडाची पासून तो लेट करिना. तुका सोडोवच्याक त्या सर्वेस्परा कडेन घडटा हें सोद तूं कधीच विसर नाकाय. वर्त्या मोगा सर्वेस्परा म्हज्या बापा, तूं आमकां सांबाळटाय, तूंच आमकां राखताय, तुजोच उजवाड, तुजोच संतोश आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार आमकां आनी कित्याची गरज? प्रमाणीक मनशाक, स्वताच्या मनशाक उजवाड थिंगासर तूं संतोश भरीत, तूंच तें उगयताय. त्याच भाशेन तुजें बें दवरता ते तांकां राखोंक, तांच्या प्राणांक आकांतांतल्यान सांबाळूंक तूं तयार आसा बापा. सोडयतलो म्हणून तुवें भास दिल्याय. असलें सांबाळटा तें जिवीत आमी अनुभवची बापा. ह्या बऱ्या संदेशा वरवीं तूं आमचे कडेन उलयलो. जोरी आमी तुजो मोग करतलीं जाल्यार आमी पवित्र जिवीत जियेतलीं, पातकाक आमी विटयतलीं. असलें बरें ओत्मीक जिवीत तूं आमकां दी. जीं सगळीं कसलेंच कारण नासतना पळय धांवत आसात, जे लोक सोमया जें कोणें बरें केलां पळय तांच्याच वरवीं तांची निंदा जाता, तांकां सोतायतात, तांची अपमान करतात, तांकां जाय ते थिंगा खोंती दितात. हें सगळें थिंगासर बापा ते फोडफोडटात. तांकां तुजें दर्शन दी. दाविदाचेर काकलूत करून तूं ताका सांबाळलो. निमाणो स्वास पसून पुडले तुजे बापूय एक सेवा जावंक आनी तुजो पळय सेवक जावन तुवें ताका पळय कसो पळय थिंगा उबो दवरलो त्या भाशेन आमकां आमचे निमाणे स्वास पळयान तुजी खोशी आनी तुजी इच्छा पुरी करता त्या भाशेन तुजी आराधना करता, तुजी सेवा करता पळय त्याच भाशेन तूं आमकां सगल्यांक बेसांव दी बापा. तुवें आमकां थारोवन दिलाय पळय ते आनंद आमी सांबाळून ह्या संवसारान बापा आनंदान जिवन आनी जायत्या लोकांक तुजे आजीरपणान हाडपाक तूं आमकां त्या भाशेन तूं उजार कर बापा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. प्रभु के नाम से आप सबको शलोम। मेरा नाम अरुणा है। मैं बचपन से ही
प्रभु को मैं जानी। मैं घर पर टीवी में कलवरी आवाज देखती थी और आत्मिक रूप से आगे बढ़ रही थी। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी के लिए प्रभु को मैं उपवास रहकर विश्वास से प्रार्थना करती थी। तब प्रभु ने मेरे जीवन में आश्चर्य कार्य किया। मुझे बैंगलोर IBM सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी दिया। मुझे नौकरी मिलने के बाद भी मैं खुश नहीं थी, क्योंकि मैं प्रभु की उपस्थिति से दूर हो गई थी। मैं प्रार्थना नहीं करती थी, वचन नहीं पढ़ती थी। मैं हॉस्टल में रहती थी। मैं दोस्तों के साथ रहने के कारण प्रार्थना नहीं करती थी, वचन नहीं पढ़ती थी। ऐसे मेरे जीवन में 2 वर्ष बीत गए। मैं अपने परमेश्वर से दूर थी और अपने परिवार से भी दूर थी। ट्रांसफर के लिए प्रयत्न की थी, लेकिन नहीं हुआ, इसलिए जॉब को रिजाइन करना पड़ा और नौकरी के लिए मैं हैदराबाद आई। नौकरी के लिए मैं बहुत जगह कोशिश की, लेकिन कहीं मुझे नौकरी नहीं मिली। ऐसे में 3 महीने बिना नौकरी के बहुत तड़प रही थी और उसी समय मुझे घर से भी कॉल करते थे, एक अच्छी नौकरी को छोड़कर पैसे और समय को क्यों बर्बाद कर रही हो, घर आ जाओ, इस तरह से कहते थे। मैं एक अच्छे चर्च के लिए देख रही थी। तब मैंने अपने दोस्त से पूछी, पास में एक कलवरी टेम्पल है। वो मुझे कलवरी टेम्पल ले गई। उस दिन जब मैं सर्विस में बैठी थी, प्रभु के दास वचन के द्वारा मुझसे बात किए। आपके जीवन में चाहे जो भी समस्या हो, प्रभु से दूर करेंगे कहे। तब उन बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिली। तब से मैं नियमित रूप से कलवरी टेम्पल आ रही थी। एक अच्छी नौकरी के लिए मैं प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करती थी। मैं कलवरी टेम्पल की टेस्टिमोनीज देखी। बहुत लोग अपनी गरीब स्थिति में भी कलवरी आवास की सहायता किए। ये देखकर मैं भी कलवरी आवास की सहायता करना है कहकर निर्णय ली। मेरे पास कुछ पैसे थे। उन पैसों से मैं पहली बार कलवरी आवास के द्वारा सुसमाचार प्रकट की। उसके बाद मेरी परिस्थिति के बारे में मैं सोच रही थी। उसी हफ्ते में मुझे एक कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आया। ये नौकरी भी मुझे मिलेगी या नहीं, इस तरह से मुझे डर लग रहा था। प्रभु की कृपा से मैंने इंटरव्यू में सारे राउंड्स क्लियर किए और मुझे नौकरी मिली और अंदर ही अंदर मैं प्रभु को धन्यवाद दी और घर को कॉल की। नौकरी मिली है कहकर घर वालों को बताई। तब वो लोग बहुत खुश हुए। प्रभु ने मुझे इतनी अच्छी नौकरी दी, इसलिए मैं अपनी पहली सैलरी प्रभु को भेंट दी। अब मैं नौकरी करते हुए, चर्च जाते हुए खुशी से अपना जीवन बिता रही हूँ। इस वचन से मुझ जैसे बहुत से लोग सुधर रहे हैं, उन्हें हिम्मत मिल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए प्रभु के दास सतीश भैया को मेरा धन्यवाद। जब मैं निराश थी, मुझे एक अच्छी नौकरी दी। मेरे जीवन को सुधारे, मेरे जीवन को बदलने वाले यीशु मसीह को सारे महिमा, आदर, प्रभाव मिले। कालवरीचो थाळो क्रूट लोक आयज पळयता, फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिलान, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबीन, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून साऊथ इंडियेक, उर्दून, जम्मू अँड काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेम्पल. कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टा? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ता? आतां तुमी मातशें आयकात. रोमकाराचे चीट अवेस्पोर 10 वोड 13. कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो
ताचें थारोवण जातलें. कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें. जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केलां पळय ते पातकाचें ताका बोक्षणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें. जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय. आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी तिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो. कल्वरी ताळो ह्या प्रोग्रामाक आदार करता पळय तुमी कितें करता जाणा? हो कालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार करता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार करतात. म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोणशात फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत, उंच नेपाळ पर्यंत आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगानिस्तान, पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कल्वरी ताळ्याचो प्रोग्राम पावता. ती उलयतात पळय आनी सोजमतात तेच भाशेन. फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोरभोंवतणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता. येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसांव घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें. जें स्वत आमी जाणाव आमी तें दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट. तुमी एक निर्णय घेयात. जरी तर म्हजी थारोवण जालां जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगलां. नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर तिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला. उतर सारकें सुटावें करून तें उतर सगल्यांक सोजमोवंक दर एकल्याक ताजी सोजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांटा पळय तसलो सेवक सर्वेस्परान आमकां दिला. ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावयचो. जायत्या लोकांचें जिवीत सुदरतलें. हो भावार्थ कितल्या लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात. भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कोन्यांनी करात. ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात. सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करता पळय ताजें थारोवण जातलें. मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी तें सांगोंक जाय. आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय? ह्या सेवकाच्या ताळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून तांचे लागीं पावोवचें. म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना आनी जें तुमी करतात तें म्हजे लागीं घडचें ना. हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोवंक जाता. ह्या पासत एक निर्णय घेयात. सर्वेस्परान तुमकां पळय हो वेळ दिला. म्हयन्यान एक पावटी, वो 2 म्हयन्यान एक पावटी, वो 3 म्हयन्यान एक पावटी. वो सर्वेस्परान तुज्या जिवितान केला पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां बेसांव फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सर्वेस्पराच्या वावरान आदार करात. आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची ही बरी खबर आख्ख्या संवसारान पावोवपाची आमी कोशिश करुया. ही आमची जबाबदारी. एड्रेस कल्वरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, Hyderabad 72.